राज्यात कोयराचो विषय आता बरोच गाजपाक लागला। वचत थंय रस्त्या कुशी कोयराच्यो पोटल्यो अशी गत सध्या काणकोणच्या हॉस्पिटला लागसार जाल्या। ह्या जाग्यार कोयर उडयल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचो पडटात। दुयेसां आनी अपघाते वाडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। जेन्ना आरोग्या संबंधी खंयचेय विषय असतात त्या वेळाचेर जेन्ना ते काणकोणच्या हॉस्पिटलांत जेन्ना दिश्टी पडटा किंवा एखादो मनीस तांकां जेन्ना सांगता त्या वेळाचेर त्या हॉस्पिटलाच्या ऑथॉरिटीन जो खंय कितें कोण वायट करता ताका कन्सर्नाक जो आसा ताका पत्र व्यवहार करप आनी ताजे कडल्यान इमिजिएटली एक्शन करून घेवपाचें आसता। पूण दुर्दैव आमच्या हांगासर की हॉस्पिटलांत तेंकूनच आसा आनी हे ऑथॉरिटीक तर डेली येता वयताना दिसता। हाजेरूय बीन तांच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय अशेंय लोकांचें म्हणणें आसा। सध्या कचऱ्याचो विशय आसा तो पुराय गोंयभर गाजता आनी काणकोण तालुक्यान तर म्युनिसिपालिटीन आतां जो कचरो आसा तो डोर टू डोर कलेक्शन करपा खातीर मोहीम सुरू केल्या आनी ह्या मोहिमे अंतर्गत खऱ्यांनीच म्युनिसिपालिटी एरियेक जी क्लिनिंग जे आसा तो सारको बऱ्यापैकी सुरू जाला। पूण दुर्दैव इतलेंच आसा की जे सांजे वयले टेम्परवाले जे दुकानां घेवन बसलेले आसता, आमलेटवाले आसता किंवा फास्ट फूडवाले आसता, तांगेलो जो कचरो आसा तो कशा तरेन युटिलायज करप, खंय दवरप हाजो जो ताळतंत्र आसा बऱ्याच तरेन सारको विस्कटला। आनी कांय जाण जे आसा काणकोणांतल्या हॉस्पिटलाच्या दाराक हांगासर जो कचरो हाडून दवरता, पावसाच्या वेळार त्या कचऱ्याक उदक भरता आनी तें उदक व्हांवल्या उपरांत हांगासर सामकी घाण वास मारता। आनी दुसरी गजाल जेन्ना कचरो हाडल्या उपरांत अशा तरेन कितलेशे बैल जे आसा हांगासर येता आनी तो कचरो किंवा कितें मेळटा तातूंतलें खावपाक हातूंतल्यान ते झगडी बिगडी जाता। आनी पयरूच हांगासर झगडी जाले उपरांत हांगा काणकोणतले एक माजी आमचे नगरसेवक आसा ताकाच उडयलो हांगासर आनी मातसो बरोच इशू सुरू जालो। ह्या विशयाचेर काणकोणचे नगराध्यक्ष रमान नायक गांवकर हाजे कडेन जेन्ना संपर्क साधलो तेन्ना ताणें सांगलें की आतां हो जो कचरो हांगासर जे हाडून उडयता तांचे खातीर आपूण आतां वेगळी आयडिया काडटलो आनी वेगळ्या तरेन मॅनेजमेंट करतलो। जो कचरो आसा जे कोण फास्ट फूड चलयता तांच्यांनी आपलो कचरो तो आपल्या घरा कडेन व्हरचो, ना तर तो कचरो आसा तो प्लॅस्टिकीतलो एका सायडीन आनी बाकीचो जो आसा तो कुचपाचो आसा तो एका सायडीन घालपाक लायतले आनी घातल्या उपरांत तो कचरो म्युनिसिपालिटीच्या ठरावीक एका जाग्यार हाडून दवरतले आनी मागीर तो डिस्पोजल सिस्टमाक वयतलो अशें ताणें सांगलां। जाल्यार कोयराक लागून काणकोण वाठारांत आतां साबार कडेन मिनी संसदो तयार जाता असो हुस्को आदल्या नगरसेवकान उक्तायला। आयकात ताका। म्हळ्यार कितें हो आतां हो कचरो हे हॉस्पिटल आनी हांगा हो कचरो हे सगळे कचऱ्याचे जाल्ले काणकोण नगरपालिकेन गोंयभर जाली पण काणकोणचे आनी डोर टू डोर कलेक्शन करपाक केला आनी ते सगळे लोक घर टू घर कलेक्शन करता डोराचे कचरो भायर वचना घरांतल्यान लोक हांगा उडयना। पूण कितें जाता बरी गजाल बेस्ट केला। आतां काणकोणाक आमलेट पाव किंवा बेळपुरी जे कितें कोण कितें विकतात लोकल ते टॅक्स फारीक करता म्युनिसिपालिटी पण तांचे खातीर एक डस्टबीन स्पेशल जावन उरपा जाय। ते हांवें पळयलां हांव तांचे म्हण कितले फावटी तांकां हें केलां तें आमी खंय उडोवं पूण हे डस्टबिनां उडयनासतना हे सगळे एका हांगा उडयता कचरो। पयर 2 दीस पयलीं म्हाका हांगा उडयलो, म्हाका पयलीं उडयलो हांव म्हाका कांय जालें बारीक मार लागला आनी हॉस्पिटल लागीं आसा म्हणून म्हाका लोकांची जीवदान जावची न्ही हांव जुवा भिना म्हाका आनी 200 वर्सां मरण ना म्हाका म्हणजे सोडली। म्हणून हे बैरान कोण उडयलो आनी कोण तो मेलो जाल्यार आमकां एकूच फायदो जातलो गव्हर्मेंटाक 108 गव्हर्मेंट 108 एक कोला फाटल्यान पयशे फारीक करता त्या 108 कंपनीक। तशेंच हांगच्यान 108 लागची ना कित्याक हांगच्यान काडून बारके कोणी तरी हॉस्पिटलांत व्हरतले एकूच फायदो। पूण सद्या कोण हांगा लोक मरतले कित्याक हे वाटेर दोन आतां एकूच वेगळे 2 बैल आहा रातीन 10-15 बैल उरतात जावं सकाळ फुडें आनी रातीन लोकांक वतना काळखान दिसता पडना वाटे दिसता पडना आनी तेन्ना पळोवपाक गेल्यार हें जाता लोकांक एक्शन जातलो लोक मरतले। पूण पयलीं हें काळजी घेवची नगरपालिकेन आनी हाजें हातून पुलिसाचो कांय काम ना बाकी कोणा फायब्रिटी काम ना। मेन काम म्हणटा नगरपालिकेचें रमाकांत बाबान फटाफट तांकां स्पेशल गार्बेज दिवची हे गार्बेज बॉक्स तांकां दिवची दवरची तेन्ना हें जावचें ना। आनी हें आनी मिल्ला कडेन देवाबागा 2-3 कडेन अशें मिनी संसद जाला तो बरें जाता सुदार जालें अशें म्हाका दिसता। उदक पडून खातड अशें बीन जाता अशें सिच्युएशन बी जाता अशें सगळें खातड आनी हें रोगराईक आमंत्रण तें जालें मागीर अपघात घडपाचें एक आमंत्रण हें स्वता म्हाका घडला पयर म्हाका उडयला म्हणजे त्या खातीर म्हाका दिसता कितें हे रोखड्या कडेन हे कोणाचे प्राणांनी जावं लोक हातपाय मोडून पडचे न्ही त्या खातीर नगरपालिकेन नवाकांतान नगराध्यक्षान आनी आमगे चीफ ऑफिसर ताणें लक्षात घेवचें रोखड्या कडेन करचें अशें म्हाका दिसता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।